कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। केतोडा पंचायत वाठारात चलपी बेकायदेशीर चिरेखणी आड अखिल भारतीय परिवार पक्षान वाळपय पुलिशेंत आणि उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात कागाळ दाखल केली। ज्या जाग्याचेर पर्यावरणाची हानी केल्या ते उक्ताडार हाडटलो अशें अखिल भारतीय परिवार पक्षाचो वांगडी सखाराम नायकान सांगलें। खुबशे कडेन म्हणजे चडशे कडेन इलिगलच चलता, काही मोजक्याच चिरेखणीक परमिशन आसा। तू सगळ्यांचेर एक्शन घेतलो? सगळेच कडे इलिगल चलता हो म्हाका मेसेज येवंक ना। आणि ज्या पद्धतीने तुका कोणीतरी सांगला की अमके इलिगल, ज्या पद्धतीने जे आयला त्या पद्धतीने पुटअप केला। पण आता सगळ्याच जाग्यांचेर नजर घालपाक आणि सगळ्याच जाग्यांचेर पळण्यासारखी गजाली पुढे येतल्यो तेन्ना आमी मुखार वतले। पण ज्या ज्या जाग्यार तुका कळटा त्या जाग्यार तरी तू अशें कंप्लेंट लॉन्च करतलो? हय करता हांव। ज्या ज्या जाग्यांचेर हे सगळे जे चल्ले मनमानी आणि हिल कटिंग जो पर्यावरण नष्ट करपाचो जो प्रयत्न केलेलो आसा तो आमी करपाक विचार। ही आता तुझी कंप्लेंट लॉन्च केल्या पळय, की आता तू डेप्युटी कलेक्टरान वयचो। डेप्युटी कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टरान जर इन्क्वायरी जावन जाल्यार फुडलो स्टेप कितें आसतलो? मायन्स ऑफ इंडस्ट्री, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, ओके, जे सरकारी यंत्रणा आसा ती मोठ्या प्रमाणात काम करता, नॅशनल लेवलाचेर आसतली ती काम करतली। आमकां विश्वास आसा खंय ना थंय हेजेर चवकशी जातली।